नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमगाचे येवकार हांव दीप्तिका कोडकराच्या लंच टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळय मुखेल खबरो। बिबटो बोरये स्वामी विवेकानंद विद्यालयाच्या आवाठांत मॉर्निंग वॉक करतना पडलो दिश्टी, थळाव्यां मदीं पातळ्या भिरांत। म्युझिकाचो आवाज उणो करपाक सांगिल्ल्यान वागातोरच्या एका तरणाट्याक लिओनी क्लबाच्या मालकान बडयलो। आयज सकाळी 5:30 वरांची घडणूक। गोंय नोकर भरती आयोगावरवीं वेगवेगळ्या खात्यांतल्या क श्रेणींतल्या 33 पदांची जाल्ली पयली जायरात आउट। 22 जानेर ऑनलायन अर्ज करपाची निमणी तारीख। गोंय आनी महाराष्ट्रा मदलो रेवेचो प्रश्न जातलो सुटावो। पयली सारकी रेवेची येरादारी जातली सुरू। शिरगांवची लयराई देवीचे देवूळ आनी पुराय गांव लिजांतल्यान काडचो भायर। खणधनी हडप केल्ली जमीन परत कोमुनी नदीच्या करची नांवार उपरांतूच कायदेशीर मायनिंग करची सुरू। देवस्थान समितीची मागणी। आनी शाळांनी चोरयो जावपाच्या प्रकारांत वण। आतां मेरेन गोंयच्या 8 शाळांनी चोरी जाल्यार फाटल्या 3 दिसांत 3 शाळांनी जाली चोरी। आतां खबरो विस्तारान। शेनवारा बोरी म्हालांतल्या स्वामी विवेकानंद विद्यालयाच्या आवाठांत फांतोडेर रस्त्यार भोंवतना बिबटो दिश्टी पडलो। बिबटो रस्त्यार मॉर्निंग वॉक करता अशी फकाणां करीत लोकांनी ताचो व्हिडिओ व्हायरल केलो। रातीचे व्हडल्यान म्युझिक वाजोवंक नाका म्हणून सांगिल्ल्यान वागातोरच्या एशली फेर्नांडीस ह्या तरणाट्याक लिओनी क्लबाच्या दनयान ताच्या घरा वचून पेटपाची घडणूक शेनवारा सकाळी 5:30 वरांचेर घडली। हे विशीं अणजून पुलिशेन कागाळ नोंद जाल्या। मारपेट केल्ल्या एका मनशाक पुलिशेन अटक केल्या जाल्यार क्लबाच्या मालकाचो सोद पुलीस करतात। तर आमी रावले मातशे आनी ट्रॅफीक मातशें उरलें तर ते म्हणल्यार ना व्हडल्यान मागीर आमी म्हटलें ताका म्हणलें मातशें म्युजीक स्लो कर आमकांय न्हिदोंक जाय। तितल्यान जालें की मागीर आमी थंय रावले मातशें आमी फुडें गेलो पळय जाल्यार तो ऑस्टीन म्हणून चिंटू तो येयलो तो म्हणालो म्हाजें म्युजीक कित्याक बंद म्हणल्यार आमी म्युजीक तुजें बंद करूंक ना तुज्या मॅनेजरान बंद केला तो मॅनेजराक म्हाज्या पटार पावलो काय आनी आपूण चालू करतलो म्युजीक म्हणल्यार बरें नो इश्यू म्हणल्यार गो हेड तुजें म्युजीक तूं चालू कर आनी आमी येयले। हांव ताका पावोंक येतालो घरा मातशे वक्तान म्हाका फोन येयलो घरा कडेन की आमच्या घरा कडेन गेल्या दारार मारल्या आमची मामी इंडिया ती तेंच्या दारार मारून उठयल्या आनी हांव खंयसर आतां येतालो म्हणजे तूं आपय तर समजो तुवें फोन मारलो हांव येयलो पळय जाल्यार भायर पायप बांदले स्विंग करूंक लागलें स्विंग करून आमी आत घातलो तेकाय लागलो हांव तकल्यो बांदल्यो आनी ताका आमी घट दिलें ताका सांगलें मारना उलय ते पायप काडून भायर उडयलें। अशी बाब म्हाका सांग हो इन्सिडंट केन्नाचो? आयज सकाळी किती? आतोडे
after that. Okay. So now you have already registered Yeah, we have complaint. already registered. Against whom? Who is that? Austin, Lestin too. He has got his club here. He's got his club for his Okay. so it is over there. So आता पोलिशन किती हाणा? पोलिशन Police किती? in Salda- sort of the manager. Who is arrested now? Austin. Vijay. Vijay. So His he- partner. he is the manager of this brother. And there is another fellow was there with him. Right. They have assured us they're going to arrest him. Okay. गोवा नोकर भरती आयोगान वेगवेगळ्या पदांखातीर जायरात आवट केल्या. के श्रेणीतल्या वेगवेगळ्या खात्यांतल्या 33 पदांखातीर ही जायरात आयोगान आवट केल्या. पदांखातीर ऑनलायन अर्ज करपाची 22 जानेर ही नेमणी तारीख. गोंय नोकर भरती आयोगान क श्रेणीतली 33 पदां खातीरची पहिली जायरात शुक्रारा जारी केली. हातूंत येरादारी खात्यांत नेटवर्क इंजिनियर, पुलीस खात्यांत लॅबोरेटरी टेक्निशियन, वायरलेस ऑफिसराचे सब इन्स्पेक्टर पद, शिक्षण खात्यांत टेक्निशियन, लायब्ररियन, चित्रकला शिक्षक, पुरातत्व खात्यांत कन्झर्वेशन असिस्टंट, बंदर कप्तान खात्यांत लायट हाऊस कीपर ह्या पदांचा आस्पाव आसा. गोंय नोकर भरती आयोगा वरवीं नोकर भरती प्रक्रिया सुरू. ग्रुप सी पदां खातीरची नोकर भरती. 33 पदां खातीर नोकर भरतीची पहिली जायरात जारी. वेगवेगळ्या खात्यांतल्या पदां खातीर जायरात. पात्र उमेदवारां खातीर ऑनलायन अर्ज करपाची निमणी तारीख 22 जानेर 2024. कंप्युटर बेस्ड जातल्यो एग्जामी. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंय आनी महाराष्ट्रा मदीं रेवेच्या विशया वयल्यान वाद सुरू आशिल्लो. गोंया सावन महाराष्ट्रांत आनी महाराष्ट्रा सावन गोंयांत येरादारी बंद आशिल्ली. देखून महाराष्ट्राचे आदले खासदार निलेश राणे आनी मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकार हांणी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. भेट घेतल्या उपरांत पयली सारकी रेवेची येरादारी 5 जानेर सावन सुरवात जातली अशें आमदार जीत आरोलकार हांणी सांगलें. आमचे गाडये थंय वयता ते आडयताले तेंचे कडेन तेंचे एसोसिएशना मदल्या दोनूय झगडे आसले, गोंयचे आनी तेंचे एसोसिएशन. तांकां सांगलें की रिजॉल्व करून ऑफिशियली पास गव्हर्मेंट इश्यू करता ते पास काडपाक जाय. तेंचो ऑफिशियल कितें इश्यू आसा तो तेंच्यांनी सेटल करपाचो. पण DMCतल्यान ऑफिशियल पास घेतलेले तेंच्यो आनी आमच्यो दोनूय गाडयो सोडे वयतले, जेणे करून कन्स्ट्रक्शन जें सुरू आहा ताका बरे रेटीत रेंव मेळपाक जाय. नाजाल्यार कितें जाल्लें तांकां सँडूय मेळनासली आनी रेट अननेसेसरी हायक जाल्ले. ते हेन्स फोर्थ दोनूय एसोसिएशन म्हणजे गोंयांतले ट्रक आनी तेंचे ट्रक जे कितें चलता पयलीं तें स्मुथली चलतलें. मागच्या दीड महिन्यापासून वाळू संदर्भात काही कारणांमुळे काही प्रॉब्लेम झाले होते. दोन्ही बाजूला महाराष्ट्र राज्य आणि गोवा राज्यातून काही कोणाच्या बोलण्यावरून किंवा काही गैरसमजुतीतून हे प्रॉब्लेम झाले होते. हे आता सन्माननीय गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत साहेबांनी ह्याच्यामध्ये बसून दोन्ही बाजूचा विषय समजून घेतला आणि समजून घेतल्यानंतर आमच्या दोन्ही संघटना आता काम होईल, परत सुरू होणार या मार्गाने आता दोघांची समजूत सन्माननीय CM साहेबांनी घातलेली आहे. दोन्ही बाजू कन्व्हिन्स झालेत की आपल्याला आता हे काम जसं पूर्वपदावर सुरू होतं तसं आपल्याला परत सुरू करावं लागेल आणि त्या अनुषंगाने आता दोन्ही असोसिएशन काम सुरू करण्याच्या मार्गावर आता निर्णय आलेला आहे. ह्याच्यासाठीच आजची मिटिंग होती. सगळ्यांक खबर आसा गोंयान रेंव हायकोर्टान बंद केले आनी रेंव म्हणटा ती आतां तुमकां खबर आसा गोंयान सगळे डेव्हलपमेंट कन्स्ट्रक्शन बीन चालू आहात आनी रेंव ही व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी ती बंद जाल्ली. सो आमी सगळे महाराष्ट्रांतल्यान हाडटाले. आतां महाराष्ट्रांतल्यान तेंचे स्थानीक जे आहा थंयसर तेंचोय ट्रान्सपोर्टेशन आसलो आनी आमचोय आसलो. आतां खंय तरी मिसअंडरस्टँडींग जालें आनी रेवेचो इश्यू आहा तो थंय तरी तेंच्यांनी त्या सायडीन गोंयकारांक बंद केल्ले आनी आमी हांगासर तेंकां बंद केल्लें महाराष्ट्रांतल्यान. सो खंय तरी मिसअंडरस्टँडींग ही जाल्ली. तेका लागून आयज आमचे निलेश राणेजी हांगासर येयले. तेंच्या काल हांवें तांकां फोन केलो की असो असो प्रॉब्लम आयज सॉल्व करुया म्हणून. तेंच्यांनी डेफिनेटली इमिजिएटली म्हाका सांगलें की येस आयज कशा भशेन बसया आनी प्रॉब्लम इश्यू सॉल्व करया. तशेंच मागीर हांवें आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक फोन केलो. तेणी म्हटलें सगळें बसया आनी क्लियर करया सगळो इश्यू. सो त्या प्रमाणे आयज हांगासर येयले आनी म्हाका दिसता ही मिटींग फ्रुटफूल जाल्या. शिरगांवचे फक्त लयराई देवीचे देवूळच न्हय जाल्यार पुराय गांव मायनिंग लिजांतल्यान भायर काडात. खणधन्यांनी हडप केल्ली जमीन परत कोमुदेदादीच्या नांवार करात, उपरांतूच कायदेशीर मायनिंग सुरू करात अशी मागणी लयराई देवस्थान समितीन केल्या. देवीचे देवूळ लिजांतल्यान भायर काडपाक मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या विधानाकूय देवस्थानान येवकार दिला. शिरगांवच्या लयराई देवीचे देवूळ जर मायनिंग लीज वाठारांत येता आसत तर तें लिजा भायर काडप ही सरकाराची जापसालदारकी अशें विधान फाटल्या बुधवारा मयां जाल्ले एके कार्यावळीत उलयतना मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केल्ले. हे फाटभुंयेर देवस्थान समितीन शुक्रारा पत्रकार परिशद घेवन आपले म्हणणे मांडले.
हायकोर्टान फायल केलें की पूर्ण गांव जो आसा तो पूर्ण गांव देवळां सकट आमच्या देवस्थानाच्या सकट जे आसा तो गांव आनी देवळां प्लस आमच्यो गव्हर्मेंट शाळा आसात हांगासर आनी बाकीची जी यंत्रणा आसा ती शिरगांवची ती सगळी मायनींग लिजांतल्यान भायर काडपाची म्हणून आमी याचिका जी आसा ती ऑनरेबल हायकोर्टान आमी एक 2 ते 3 म्हयन्या पयलीं ऑलरेडी घातलेली आसा. म्हणटकच ती ते मॅटर ऑलरेडी प्रिज्युडीस असल्या कारणान हांव तेचेर चड भाश्य करपाक तयार ना. पूण तरी आसतना हें इतलें जाल्या उपरांत आमचे मयेचे आमदार धैमेंद्र शेट हेणी पुढाकार घेवन ते ही गोष्ट जी आसा ती मुख्यमंत्र्या पर्यंत पावयली आनी मुख्यमंत्र्यान आतां डिक्लेअर केलें की मायनींग लिजांतल्यान जी सगळी एरिया आसा आनी देवूळ जे आसा ते भायर काडटा म्हणटकच आमकां आशा तीच आसलेली की बाबा ती काडपाक जाय बेगींतल्या बेगीन. म्हणटकच आमी देवस्थान म्हणून मुख्यमंत्र्याचें आमी स्वागत करता की तांणी जी एक स्टेप्स दाखयल्ली आहा जो हो एक विशय तेणी स्टेप्स घेतलेली आहा की मायनींग लिजांतल्यान काडपाची ती स्तुत्य आसा. म्हणजे आमकांय बरें दिसलें की तांणी फुडाकार घेवन हें डिसिजन घेतलें म्हणून. सो ताका लागून आमी तांचें स्वागत करता, सरकाराचें स्वागत करता, आमचे आमदार आसा तेचें स्वागत करता आनी मुख्यमंत्र्याचें स्वागत करता की तेंच्यांनी तें काडपाचें दिसलें की हो जायना आनी हेचो जो प्रॉब्लेम आसा तो फुडें क्रिएट जातलो. 50 वर्साचें मायनींग लीज दिलेलें आसा. आमी आनी मॅक्झिमम 15-20 वर्सां उरतले. आमच्या फाटल्यान आमची भुरगीं आसा, आमची नातरां आसतलीं, तेंच्यांनी कितें करपाचें मागीर हो प्रश्न उरता. सो तेका लागून आतां जे आमी स्टेप्स घेतली की जेन्ना गव्हर्मेंट लेवलाचेर कांयच जायना म्हणून आमी कोर्टान गेले, म्हणून आमी पिटिशन्स फायल केल्लेले आसा. सो त्या लेवलाचेर गव्हर्मेंटान समज जर तर आमकां ताकाय दिली आनी तेतूंतल्यान हे सगळे प्रश्न जे आमचे सॉल्व केले आसात जाल्यार प्रॉब्लेम कांय ना. मायनिंगाक कोणाचो विरोध ना. आमच्या गांवांत मायनींग समज जर तर जालें म्हणून कोणाचो विरोध आसचो ना अशें म्हाका दिसता. पूण तें लिगल मायनींग करपाचें, सस्टेनेबल मायनींग करपाचें. लिगल मायनींग म्हटल्या नंतर परत प्रश्न येता की खरीच जेची जमीन आसा तेचें परमिशन घेवनूच मायनींग करप, म्हणजेच आमच्या कोमदाची जमीन आसा कोमदाचें परमिशन घेवनूच तुमी मायनींग करा. कोमदाचें परमिशन घेवनूच मायनींग करप हेचो अर्थ असो आसा की पयल्यान पयली कोमदाची जमीन ही कोमदाच्या नांवार. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. वर्स सोंपता थंय जाता चोरांचो शाळांचेर दोळो. फाटल्या 3 दिसांत 3 शाळांनी चोरी जाल्ल्याची नोंद जाला. शाळांनी चोरी जावप ही बाब गंभीर आसून हाचे वयल्यान गोंयचो कायदो आनी सुवेवस्था कितली घटमूट आसा असो प्रश्न उपरासला. चोरयो फकत घरात, देवळात, दुकानांनी न्ही जाल्यार वर्स सोंपपाक पावता थंय आसा आतां शाळांनी लेगीत जावपाक लागल्यात. CCTV आसूं ना जाल्यार सेक्युरिटी गार्ड्स चोर चोरी करपाक फाटीं फुडें पळयनात. व्हडा शिताफीन हे चोर चोरी करतना दिश्टी पडटात. हाका लागून सद्याक कायदो आनी सुवेवस्थेचो प्रस्न तयार जाला. 25 डिसेंबराक म्हणल्यारूच नाताळाच्या राती मोलेच्या अभिनव विद्या मंदिर तशेंच सांखळे कुडणेच्या महालक्ष्मी हायस्कुलात चोरी. मोलेच्या अभिनव मंदिर शाळेत चोरांच्या हाताक कांयच लागलें ना. सांखळे कुडणेच्या महालक्ष्मी हायस्कुलांतल्यान सुमार 60 ते 70 हजार रुपयाची चोरी. जाल्यार 28 डिसेंबराक दिवचलच्या श्री शांतादुर्गा शाळेत चोरी 30 हजार फारयले. शाळांनी चोरी जावपाची प्रकरणां ऑक्टोबर म्हयन्यासान गाजतात. ऑक्टोबर म्हयन्यांत रेजिना मार्टियम हायस्कूल, फादर बासिलियो आंद्रेद मेमोरियल हायर सेकंडरी स्कूल, दापोटे माशे हांगचे उच्च महाविद्यालय, श्री श्रद्धानंद विद्यालय स्कूल ह्या शाळांनी चोरी जाला. जाल्यार नोव्हेंबर म्हयन्यांत सेंट ज्यूड्स हायस्कूल बेताळभाटी आनी मातोश्री बाबुराव खांडेपारकर हायस्कूल खांडेपार ह्या शाळांनी चोरयो जाल्ल्यो. शाळांनी सेगीत जावपी चोरयांचो विशय गंभीर आसून हे विशीं खर तपास तशेंच कडक कारवाय जावची अशी मागणी पालकां सयत शिक्षण तज्ञ तशेंच हेर मळावेल्यान जाता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.
सांगे जामगाळच्या पुलाची अवतिकायची बातमी गोमंतक टीव्हीन प्रसारीत केली. हाची दखल घेवन कांय राजकीय फुडाऱ्यांनी भौशीक बांदकाम कार्यालयाक घेराव घाल्लो. त्या उपरांत रोखडीच जामगाळच्या पुलाची दुरुस्ती केली. मात जामगाळ वतली जाल्यार वाटेर वालचेचो पूल काडून वचचें पडटा. वालचेच्या पुलाची तशीच अवतिकाय जाल्या देखून ह्याय पुलाचेर अपघात जाले उपरांत दुरुस्तेचें काम हातांत घेतले काय असो प्रश्न थळाव्यांनी उपरासला. देखून सांगे मतदारसंघातले सगळ्या पुलांची दुरुस्ती बेगोबेग करची अशी मागणी ह्या वेळार थळाव्यांनी केल्या. थोड्याच दीस पयलीं एक जामगाळ पुलाचेर एक इन्सिडंट जालो. त्या इन्सिडंटान एकलो तितून बुडोन मृत्यू जालो. त्या खातीर संबंदीत आमी हें केलें, आवाज उठयलो. तेजे नंतर संबंदीत खातें जागी जालें आनी तेणी ते पायपां कितें ना, रेलिंग ना ती घातली आनी तेजी मलमपट्टी केली. तरी पेंट बीन तसो कांय काडना, 2 पायपांच घातली ती जाली. तेजे पयलीं हो पूल लागता, वालश्या हो पूल लागता. हे डिपार्टमेंटात जे पळय कोण गेल्ले हे वाटेन तेन्ना तांकां हो वालशेचो हो ब्रीज दिश्टी पडना काय कितें हेजो पयलीं सद्याक क्वेश्चन मार्क आसा. कारण त्याच पुलाची परिस्थिती आहा तशीच हे वालशे पुलाची परिस्थिती आहा. आनी हो दुसरो म्हणल्यार हो पूल पावसा बुडटा म्हणल्यार ही वयल्यान दोंगराच्यान झाड येता, ती झाड ह्या पुला येवन आपटता, लागता, ब्लॉक जाता आनी उदक आडवता. तशेंच आमगेलो हांगा एक पूल आसा देसाया वाड्यार, मुखार एक पूल आहा बारीक आर्क, तेजें हें धडक मोडोन पडले कडेन आहा. त्योय सारकी ना, त्योय तेणी लक्ष दिवपाची गरज आसा. तसोच एक तारीपंट्यार एक पूल आहा, गेल्ले जुलय ऑगस्ट म्हयन्याक थंय एक इन्सिडंट घडले कडेन आसा. त्या पुलाक कोण बुडोन मृत्यू जाले कडेन आसा. तोय पूल आतां तसोच आसा. तेजेंय आजून कांयच हें केलें ना. कित्याक पेपर फॉलोअप करीत आसा ते, पूण तेंगेलें आजून तेजेर तेंगें लक्ष ना, डिपार्टमेंटाचें लक्ष ना अशें आमी पब्लीक म्हणूंक शकता. कितें तशें डिपार्टमेंटान हेजेर लक्ष घालचें, तशेंच सरकारान हेजेर जास्तीत जास्त लक्ष घालचें. आनी जे पळय एक सांगी मतदारसंघा पूल आसा ते बेगीच्या बेगीन सारकें डेंजर पोजिशनां आसा ते सारकें पोजिशन तेंचें सारकें आसपा जाय. कोणाक भंय दिसपा जायना पुलाचेर वयता म्हणल्यार. कित्याक ही रेलिंगां हें तुटलां तें तुटलां, पेंट ना, कितें मेंटेनन्स ना. हेजेर जास्तीत जास्त सीएमान लक्ष घालचें. कारण हें PWD खातें, रस्ता विभाग हें खातें आसा, हें सीएमा कडेन आसा. सीएमान हेजेर जास्तीत जास्त लक्ष घालचें आनी हें आमगे काम पूर्ण करचें, ही आमची मागणी आसा. गोमंतक टीव्हीन जामगाळचो पूल जो आसा तेजी परिस्थिती दाखयले उपरांत काही राजकीय पार्ट्यो आरजी जावं या शिवसेना जावं तेणी वचून PWDचे घेराव घातलो. आनी आयज ते जामगाळचो पूल आसा त्या खंय तरी जे एक्सिडेंट जाल्लो, जो मनीस थंयच्यान पडलोलो, तेजी खंय तरी ते पुलाचे खंय तरी मरम्मत जाल्ली आसा. पूण जामगाळ आतां हांव ज्या जाग्यार उबो आसा तो पूल आसा वालशेचो आनी तेजे मुखार जे आसा वालकिणी येता नंबर 2-1 अशी एरिया आसा. जेन्ना सांग्या वयल्यान PWD ऑफिसर या कोणी येता जे पुलाची मरम्मत करपाक येयले तेन्ना हांव जे जाग्यार उबो आसा तो वालशेचो पूल आसा आनी तेजी परिस्थिती पळयात. तेजी परिस्थिती एक पायपां जी आसात ती हेय पुलाक कितलेशे कडेन ना, तशें रिटेनिंग वॉल ना आनी पूल सकयल आसा. पावसाक खंय तरी हो जो पूल आसा तो एकदम उदकाक वयता आनी कितें समज आडकोन उरलें, एकदां हांगा आमो आडकोन उरलो त्या खातीर खंय तरी हांगा फ्लड टायप जालो, पुला वयल्यान उदक गेलें, अशी ही परिस्थिती आसा. सो PWD डिपार्टमेंटाक जेन्ना जामगाळचो पूल जो आसा रिपेर करपाक वयता तेन्ना हो पूल दिसना काय कितें, हे असले पुलांचे जेन्ना दुर्घटना जाता या न्यूज जाता तेन्नाच एक्शन घेता अशें आसा काय कितें, असो मोठो प्रश्न उबो रावता. सो PWD डिपार्टमेंटान असलेय पुलांचेर लक्ष दिवपाक जाय. बारीक बारीक पूल आसा जे रातचे पुलांचेर लायटी आसनात, काय आसना, डायरेक्ट गाडी हेजे वॉल्ट आसा थंयच्यान डायरेक्ट येवन खंय तरी उदकाक पडोन कोणाची जिवितांनी जावपाक शकता. सो सरकारा कडेन लोकांची मागणी आसा की असले जे पूल आसा, सांग्यार जे पूल आसा, खतरनाक पूल आसात, ते पुलांची मरम्मत करची आनी खंय तरी लोकांच्या जिवाक धोका आसा तो खंय तरी टाळचो. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरेश सतरकर. अस्तित्व संकश्टात आयिल्ल्या मुळगांव रायकडल्या तळ्याक आतां बरे दीस येवपाची आस्त वाडल्या. उदका स्रोत खात्या वतीन सुमार 15 लाख रुपया खर्च करून ह्या तळ्याचो विकास करतले. शेनवारा आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांणी विकसीत कामाची बुनयाद घाली. एका तेंपार म्हळ्यार 30 वर्सां पयलीं ह्या तळ्यातल्या उदकाचेर गांवचे लोक शेतां भाटां फुलयताले. मात हळूहळू हे तळे पुरत गेले. सध्या तर हे तळे संकश्टात आयलां. वर्सां आसले आनी ह्या तळ्यान कशें आसा माती साचून खूब वयर येयल्ले, सो त्यामुळे उदक साचनासलें. एका टायमार ह्या तळ्याचें उदक साचलेलें आमी हांगा आमचे मुळगांवचे खुबशे लोक शेतां करताले. सो त्या खातीर हे काम आमी WRDच्या अंडर घेतला. 15 लाख आमी ह्या कामाचेर मोडटले आनी हे तळे सगळे
खोलाय काडून ज्याच्यामुळे उदक आमचे चड साचतले आणि ते उदक आमी हाका यूज करू शकता आमच्या एग्रीकल्चराक. हांव सगळ्यात पयलीं मुळगांव पंचायतीचे, तांचे कम्युनिदादचे, तांच्या देवस्थानाचे आभार मानता की हे काम तेंच्यांनी करूंक दिला आणि असेच त्यांचे कॉपरेशन आसचे ज्याच्यामुळे हे ल्हान ल्हान प्रोजेक्ट जावपाक जाय. हे इतलोच निमित आसा की हे सगळे प्रोजेक्ट जाले की आमचो सर्वसामान्य जो मनीस आसा आमचे जे चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत सदांच सांगता की आमी सगळ्यांक स्वावलंबी करपाक जाय आणि हे बारीक बारीक कामांनी जर ह्या उदकान जर एक 4 जाणांनी शेतां लायली आणि त्यांची जर शेताची करून तेचेर जर आपलो तांचो उदरनिर्वाह केलो म्हणजे ते स्वावलंबीन जाले. सो त्या खातीर हे असल्या प्रोजेक्टांची खूप गरज आसा. आमकां हांव सगळे रिक्वेस्ट करता लोकांकय आणि पंचांक तुमची खंयचीय जर कामां असली ती PWD आसूं, WRD आसूं, इलेक्ट्रिसिटी आसा, घेवन येतना कामां घेवन येतना तुमचे NOC हाडात आणि जे सगळीं जी कामां आसत ती आमी ही करून काडपाची. जितले बेगीन प्रोजेक्ट घे तितले म्हाका सरकारा फुडें मानू शकतलो. हांव आमचे WRD मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर आणि आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां धन्यवाद म्हणटा कित्याक तांच्यांनी खंयच्याच कामाक ना म्हणूंक ना. तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. महिला पतंजली योग समिती दिवचल वॉर्ड आणि सर्वम संस्थानांच्या वतीन 24 डिसेंबर ते 28 डिसेंबर 2023 मेरेन शांताराम नगर बोड्डे दिवचल हांगा फुकट भुरग्यांचे खेळा वर्ग आयोजित केले. ह्या वेळार भुरग्यांक वेगवेगळ्या खेळां विशींची म्हायती, योग करपा फाटले महत्व तशेंच भुरग्यांक मोबायल फोन आणि टीव्ही पासून पयस रावपाचो संदेश दिलो. ह्या वर्गांत वट्ट 16 भुरग्यांनी वांटो घेतिल्लो. शुक्रारा ब्रह्मकर्मणी वाठारांतलो फामाद ब्रह्मदेवाच्या ब्रह्मोत्सवाक भक्तिभावान सुरवात जाली. पयल्या दिसा पारंपारीक पद्दतीन गणहोम, अभिषेक, पुजा, महाआरती आणि महाप्रसादन जालो. हो ब्रह्मोत्सव 4 दीस सुरू आसतलो. भाविकांनी देवाचे दर्शन घेवपाक गर्दी केल्ली. केसरवाल झरीचे सोबितीकरण करपाच्या कामाचो बुन्यादी फातर शुक्रारा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी घालो. केसरवाल झर हे दक्षिण गोंयचे फामाद पर्यटन थळ, मात 12 वर्सां सावन ह्या थळाची बाबत स्थिती जाल्ली. आता ह्या झरीचे सोबितीकरण केले उपरांत हो वाठार नितळ दवरपाक थळाव्या लोकांनी तशेंच पर्यटकांनी लेगीत जबाबदारीन वागचे असो उलो मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी मारला. फाटली 10 वर्सां जाली आमी प्रत्येक फावटी असेंब्लीन आयकता जो आमदार येता तो तेजेर उलयतालो. केसरवाल स्प्रिंग डेव्हलप करपाक जाय, टुरिस्ट खूब येता, ते बांदलेले आसले ते मोडून गेले. बट फाटल्या 10 वर्सांक जो प्रोजेक्ट जालो ना तो आज बाबांतोन वाज हेच्या वाडदिवसाच्या निमित्तान आमी तेजो फावंडेशन स्टोन घातला. प्रोजेक्टाची कॉस्ट 5 कोटी पेक्षा चड आसा. आयचा फावंडेशन स्टोन घालता आसतना तेजो वाडदिवस तो आसा. आमचे टुरिजम मिनिस्टर बाब रोहन खंवटे, WRD मिनिस्टर बाब सुभाष शिरोडकर, आमचे GTDCचे चेअरमॅन बाब गणेश गांवकर, आमचो आमदार बाब उल्हास नायक तुयेकर, ZP, सरपंच आणि खास करून म्हाका खूब बरें दिसलें की व्हडा संख्येत हांगासले लोक जमल्या. म्हणजे तुमकांय बी ही केसरवाल स्प्रिंग बेगिनात बेगीन जाल्ली जाय
आमी प्रोजेक्ट 5 कोटी स्पेंड करून म्हाका दिसता कितल्या तेंपान पुरो आसलो रे? एका वर्साच्या भितर आमी प्रोजेक्ट परत एकदा लोकार्पण करतले. तो मेंटेन करप, तो चलोवप, तेज्या खातीर लोकांचें सहकार्य जाय. आमी केलोच म्हणून जायना. आमी जेन्ना 5 कोटी रुपया मोडटा तेन्ना हांगासर ट्युरिस्ट येतले, लोकूय हांगा आसतले, तेंच्यांनी तो मेंटेन करपाक जाय. हाडली हळशीक उडयली, प्लास्टीक उडयली, हें जावपाक जायना. इट इज अ रेव्हेन्यू अर्निंग प्रोजेक्ट आसा. ताज्या उपरांत तो खूब बऱ्या पद्दतीन चलोवपा खातीर तुमच्या सगळ्यांचें सहकार्य जाय. हय, पुराय साऊथ गोंयांतले सगळे ट्युरिस्ट जे आसा पळय आनी हांगा येवपी सगळे ट्युरिस्ट हांगासर खास करून येतले. आज त्याच्या वाडदिवसाच्या निमित्तान एक कुट्टाळी कॉन्स्टिट्युन्सीन म्हाका दिसता कितलेशेच कोटी रुपयाची फावंडेशन सुनामी घातल्या. कितलेशाच कोटी रुपयाची. हांव कित्याक सांगता, आमी ओवरऑल डेव्हलपमेंट राज्याचो करता आसतना पुराय म्हणजे थोड्या जाणांक दिसोंक लागलेले मोपा येयलो काय ना, सावथाक काय डेव्हलपमेंट जावची ना म्हणून. बट रायटली आमकां ट्युरिस्ट सगळे साऊथ गोंयानूय येयल्ले जाय. मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्टाचेर देंवले जाल्यार ते केसरवाल स्प्रिंग पळोवपाक येवपाक जाय. साऊथ गोवा सगळी कडेन वचोंक जाय. ताज्या खातीर अशें ल्हान भाऊन जशें सांगलें, रायटली सोदून काडून वेगवेगळे, कारण गोंय जे ट्युरिस्टीक प्लेस आसा ते पळोवपा खातीर ट्युरिस्ट वेगवेगळ्या हातून वचपाक जाय. आनी आयचे तेजे जर सगळे पळयत जाल्यार लोक उपयोगी प्रोजेक्ट आसा. मुद्दाम म्हणून पत्रकार म्हाज्या बरोबर आसा, तांच्यांनी सांगता की ईच एंड एवरी प्रोजेक्ट तेज्या मतदारसंघातल्या खंयचो शेतकऱ्या खातीर, खंयच्या देवस्थाना खातीर, गांवांतल्या कम्युनिटी खातीर, लोकां खातीर अशा पद्दतीच्या प्रोजेक्टांचे फावंडेशन स्टोन घातलें. लंच टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. नव्या वर्साची सगळ्या गोंयकारांक परबी. हे नवे वर्स तुमकां सुखाचे, समाधानाचे आनी समृद्धीचे जावं ही देवा लागीं मागणी. शुभेच्छूक बेन्झी वेगस, आमदार बाणावली.